दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाच्या अपग्रेडेशनाकडे सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई हांणी केला। हॉस्पिटलांतल्या सुविधांच्या उणावाक लागून दक्षिण गोंयच्या लोकांक उपचारा खातीर जीएमसीत वचचें पडटा। जिल्हा हॉस्पिटलाच्या उदरगती खातीर उच्च न्यायालयात धांव लेगीत घेतली, पूण सरकारान दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची कांयच उदरगत करूंक ना। दक्षिण गोंयच्या नागरिकांक नर्सिंग कॉलेज न्हय सुसज्ज अशें पुराय क्षमतेचे हॉस्पिटल जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाईन केल्या। हॉस्पिटलाचे सर्विसीस सारखे ना आणि ताचो स्टँडर्ड लोकां खातीर आसपा खातीर बरो जावचो म्हणून हांव हायकोर्टान गेल्लो। गोवा फॉरवर्ड पार्टी हॅड गॉन टू द हायकोर्ट। आय रेज्ड इट सेवरल टायम्स इन द असेंब्ली, बट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग नथिंग। सरकार पैसे मोठ्या इव्हेंट्साचेर सरकार हॉस्पिटल अपग्रेड करपाक पैसे भरपाक तयार ना, ताजे खातीर ताजी परिस्थिती तशी आहा। आमी जर पळयलें की गेल्या इलेक्शन आमचो मॅनिफेस्टो जो आशिल्लो when it came to public health, especially in my constituency, to upgrade the district hospital and not make it a referral hospital only for GMC. What's the demand? तसे कॉपी पेस्ट जर केलो जाल्यार 27 हांगा डिमांड करूं येता। सादो अर्थ कितें आहा? सादो अर्थ की हो सरकार ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक इंटेन्शनली निग्लेक्ट करता आनी नाका आशिल्ल्यो वस्तू हाडटा। मदींच नर्सिंग कॉलेज करता, नाजाल्यार आनी कितें कॅपिटेशन मेडिकल कॉलेज करता, नाका आशिल्ल्यो वस्तू ह्याच दिगंबर कामतीन तें हॉस्पिटल बांदिल्लें तें कोणा खातीर बांदिल्लें? 25 वर्सां हेंच ताजे विचार करून तें फोरसायट करून करप आसता। तें करनासतना हे बोलते दे आर ट्रायिंग टू ट्रीट इट एज रियल इस्टेट रेदर देन अ हॉस्पिटल विच गिव्स सर्विसीस। सामकी फॅसिलिटीज कमी जाल्ल्यो आहा आनी म्हाका दोतोरांक गाळी मारून कांय फायदो ना, कित्याक दोतोरांक फंड ना आनी फॅसिलिटीज ना। इट इज जस्ट बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल टू सेंड टू जीएमसी। आमचे बारीक लोक जे आहा म्हज्या मतदारसंघात एसटी कम्युनिटी जे आहा ते म्हणटा बाबा हॉस्पिशन गेल्या मनीस उत्तालो, खंयच्या हॉस्पिशन? आदल्या हॉस्पिशन। ह्या हॉस्पिटलान गेल्या उरना, बरो वचून गेलो जाल्यार खवसता। हे लोक उलोवंक लागले आनी हे जर सरकाराक खबर ना आनी कोण सांगना जाल्यार तेच उतरांनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, हे मातशें हाजेर तकली घाला।